क्रिस्तची शांती तुमकां सोमेजता. कल्वारी पैनार आयच्या दिसाच्या नियाळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज आमी नियाळ करचो व्यक्ती न्यायकर्त आनी प्रवादी सामुएल विशयी आयकूंक एक काण न्ही 2 काण दिल्यात. म्हाका आनी तुमकां सदांच दोसचें एक सवाल, आमकां कित्याक 2 काण दिल्यात आनी एक तोंड दिलां? उलोवच्या की चड दोडत्या मापान हेरांक आयकूंक जाय, तांचो ताळो पारकूंक जाय म्हणल्यार एकच उद्देशान. मोगाचेनो, इस्रायेलाचो निमानो न्यायकर्त संगताच प्रवादी जावन आसा सामुएल. फुडारीनातलो इस्रायल लोक आपणाक कशें बरें दिसता तशें चलतालो. थंयसर कोणी मुखेली नातलो. लोकांक तांणी चलल्लीच वाट, तांणी चिंतल्लेंच सत. ह्याच वेळार मागण्याचो फळ जावन एल्कानाक आनी हान्नाक भुरग्याचें देणें फावो जाता आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरतात. ह्या नांवाचो अर्थ हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. देखून जिवीतभर ताणें सर्वेस्पराची चाकरी करच्याक ती आंगवण करता आनी आपल्या पुता सामुएलाक देवाळाक भेटयता. तिणें केल्ली आंगवण अशी आसा: ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्पराक हांवें मागल्लें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें तुका सर्वेस्पराक भेटयलां. आपली जीणभर तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो. भुरगो सामुएल सर्वेस्परा मुखार आनी ताच्या लोकां समोर मानान आनी देवबिरांतीन वाडत रावलो. एक राती पवित्र तांबा लागीं न्हिदल्ल्या सामुएलाक सर्वेस्परान उलो मारलो: सामुएल, सामुएल. ताणें न्हिदेंतलो उठून दिल्ली जाप: हांव हांगा आसां. पूण तो कोणाचो ताळो म्हूण ताका पारकूंक वेळ लागलो. कालुबुलू जाल्लो सामुएल 4थे फावटी एलीच्या मजतीन जोगती जाप दिता आनी सांगता: उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. वय सर्वेस्पर सामुएलीक ल्हान आसतनाच सांपयता आनी इस्रायल लोकांक एक प्रवादी जावन वेंचून काडटा. शिंपडलेल्या सगळ्या इस्रायल लोकान सामुएलाक आपणा मदें देवान उबारिल्लो प्रवादी म्हूण मानून घेतलो. सामुएलान आपूण जिवंत आसता म्हणसर इस्रायल लोकांचेर नीत चलयली. फिलिस्तीन दुस्मानांनी लुटून व्हेल्ली सोल्ल्याची पेट तांकां चलवून तांचो गांव आनी ती पेट परत फाटीं हाडली. देवाचें आपोवणें विशिश्ट आनी विभिन्न. तो केदाळा कशें आपयता तें आमकां कळीत ना, पूण ताच्या आपोवण्याचो ताळो आयकूंक आमी सदांच तयार आसूंक जाय. देव आमकां दिसाक आपोवंक पुरो वा सामुएलाक आपयल्ले बरी रातीकी आपोवंक पुरो? आज तुमकां एक होमवर्क. हर एक दीस तुमी जेजू सरशीं वचून तुमकां कितें जाय तें तुमी मागतात. पूण आज जेजूक मेळोवंक वेताना ताच्या आसरपणांत थोडो वेळ रावून तो कितें
तुमकां सांगूंक सोदता तें तुमी आयकूंक तुमचो एक कान न्ही दोनी कान नीट करा.